प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाची 15वी चीट 1 ते 8 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकोया. हांव खोरी दाख वेळ आनी म्हजो बाप कुळवाडी. म्हजे सोवें रिगलोलो ना जावन फळां दिना तो दर एक फांटो तो कातरून उडयता, आनी फळां दिता तो दर एक फांटो ताणें अदीक फळां दिवचे खातीर तो भेंडटा. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. म्हजें सोवें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचें सोवें रिगून. जशें एक फांटो दाख वेळींत रिगून रावल्या शिवाय ताच्यान आपणाचेच उस्तुंगी फळां दिवंक जायना, तशेंच तुमी म्हजें सोवें रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जाय. हांव दाख वेळ, तुमी जी कोण म्हजें सोवें रिगून रावतात आनी जांचे सोवें हांव रिगून रावतां ती सुबा फळां दितात, कित्याक म्हजे विरेत तुमच्या कांयच करूंक जायना. म्हजें सोवें रिगून रावना ती एका कातरून उडयल्ल्या फांट्या सारकी. असले फांटे जमा करतात आनी उज्यांत उडयतात आनी ते तुमी म्हजें सोवें रिगून रावशात आनी म्हजीं उतरां तुमचें सोवें रिगून रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात आनी तुमकां तुमी सुबां फळां दिवची आनी म्हजें शीस तुमी जावचें. हातूंत म्हज्या बापाक महिमा मेळटा. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू आमकां म्हणटा तो जावन आसा एक दाखवेल आनी आमी जावन आसा फांटे. आनी भाव भयणीनो, तो कितें म्हणटा आमकां? तो म्हणटा तुमी म्हज्या कडेन रिगून रावात आनी हांव तुमच्या भितर रिगून रावतां. भाव भयणीनो, ही खबर जी आयज आमी आयकता ह्या शिवर्तमानान जेजूची, हो ही शिकवण, ही आमी सगळीं जी आमी झाडां लायता, आमी शेतान काम केलां, आमी आमच्या गार्डनान एक झाड घालां आनी जें आमी भायर काम केलां, आमकां तें सजमूण येतली की जेन्ना एका झाडाक बेंदोर आसता ताका आमी सगळीं बेंदोर काडटा, मागीर थोडे जे फांटे आसतात झाडाचे खांबे आसतात ते आमी कातरून उडयता, कित्याक ते खांबे आतां सुकल्यात. आमी जाणो थोड्या जाग्यार केन्नाय बेंदोर आसत जाल्यार ते सुकणी थंयसर कितें उडोवन झाडाचेर तें नवें झाड जाता आनी तें झाड सगळें ह्या त्या पयल्या झाडाचेर सगळें खाता आनी त्या झाडाक सगळी जें जमनींतलें सगळें जें जेवण मेळोंक जाय तें सगळें तें झाड खाता आनी देखून हे बेंदोर कातरपाची गरज पडटा. तेज्या उपरांत आमी आमच्या झाडांक सारें घालता आनी ताका खूब वस्तू कोत्ता, कित्याक ह्या झाडाक आमी तें सारें घातलें, त्या झाडाक खूब कितें घालें तें बरे भाशेन त्या झाडाक तें जेवण मेळटा आनी आतां तें झाड बरीं फळां दिवंक पावता. तेच भाशेन जेजू आयज कितें म्हणटा? तो म्हणटा हांव जावन आसा ती दाखवेल, तुमी जावन आसा ते फांटे. जेन्ना तुमी म्हज्या कडेन चिपकून रावतात, तुमी जेन्ना म्हजे कडेन रिगून रावतात, जेन्ना तुमी म्हजें उतर पाळटात, हें म्हजें उतर तुमी आयकतात आनी हें उतर म्हजें तुमी दुसपट्ट्या जिवितांत पाळटात, तेन्नाच की हें बरें उतर म्हज्या जिवितांत तुमच्या सारोन तुमी हें सगळें जें हांव तुमकां फावो करूंक सोदतां तें तुमकां फावो जाता. आनी भाव भयणीनो, शिकीन तो कितें म्हणटा? तो म्हणटा आमी सुभाम फळां दिवचे खातीर आनी ताजें शीस जावचे खातीर हीच बापा सगळींच्या बापाक महिमा दिता.
महिमा मेळटा सोदीच्या बापाक. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेंच आमी जेजूचे पाटलागार म्हणटा, आमी खरें जेजू कडेन येता आनी ताज्या उतरान आमी चिपकून रावता, ताजें उतर आमच्या काळजान रिगून रावता, तेन्ना कितें घडटा? आमी हें देवाचें उतर जें जेजू आमकां खरी बरी दाखवेल म्हणून आमकां ही वाट दाखयता, ही वाट आमकां जी दाखयता, आमकां तें जैतिवंत जिवीत जिवोवंक ही वाट आमकां दाखयता. आनी देखून भाव भयणीनो, गरज आमकां हें देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून, हें देवाचें उतर आमच्या दिसपट्या जिवीन आमी पाळून, तेन्नाच की आमी खरेंच हें जेजूचें जिवीत, हें देवाचें जिवीत आमी सारूंक पावता. आनी आयज जेन्ना जेजू आमकां सांगता, हांव दाखवेल तुमी फांटे, ताचो अर्थ म्हणजे जेन्ना आमी ताज्या उतरान रिगून रावता, ताजें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान पाळटा, तेन्ना आमकां देवाचें जिवीत, देवाची महिमा, देवाचें सगळें बरें आमकां ह्या जिवितान फावो जाता. जेन्ना ह्या झाडाक आमी सारें घालता, ताजी बेंदूर काडटा, ते सगळे सुकलेले खांदे काडटा आनी ह्या झाडाक आमी बरे भाशेन आमी हें व्हड झाड जावपाक आमी दिता, तेच भाशेन जेन्ना आमी जेजूच्या उतरान रिगून रावता आनी ते दिसपट्ट्या जिवितान आमी पाळटा, तेन्नाच की आमकां सगळें देवाचें फावो जाता आनी आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवूंक पावता. आयज जेन्ना ह्या शुवर्तमानाचे नियाळ कोत्ता, आमी थाराय घेवया की आयजतान हें देवाचें उतर, हें देवाचें जेजूची शिकोण आमच्या काळजान रिगून आमी हें दिसपट्ट्या जिवितान पाडून हें खरें जैतिवंत जिवीत आमी जिवंक हें फुडें आमी सरूया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक आयज एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जाता. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्गींच्या बापाचो, आमच्या जेजू क्रिस्ताचो आनी पवित्र आत्म्याचो एक बरो दीस आनी तुमकां सगल्यांक आवडटा.